येवकार हांव जवाहर सर्वेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडेच्या डबल मर्डराची सुटली मिस्ट्री, एकल्याक धरलो, रीण म्हण दिल्ले पयशे मागिल्ल्यान घेतलो घात. भाजपा वांगडा युती करप काय ना ते थारायतली कोर कमिटी. युती करचे आदी बाळगूची पडटली सादूरताय. दुदान तोंड भाजिल्लो मगोबा सुप्रिमो आतां ताकय पियोवपाक सोदता फूक मारून. गोंयांत पर्यटकांच्या उसळां ल्हार, हॉटेलां कॅसिनोंक आयला ओतो. सरकारी एसओपीच्यो मात जाले तिस्त्यो वादऱ्यो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पुराय देशात कोरोनाचे दुयेंती कमी जावपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर गोंय पर्यटना खातीर उक्तें जाता. गोंयांतल्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांची ल्हारां येवन आपटपाक लागल्यात. कळंगूट दर्यादेगेर आयतारा हें चित्र ठळकपणान पळोवपाक मेळ्ळें. हांव आतां सद्या कळंगूट बिचाचेर आसा. फाटल्यान तुमकां दिसता सगळी गर्दी. इतलो लोक ट्युरिस्ट येयलेलो आसा कळंगूटार. आतां जवळ जवळ टायम आतां 11:30 जाल्लेली आसा सकाळची. आतां सकाळच्या 11:30 ही जर गर्दी जाल्यार सांजच्या टायमार कितली गर्दी आसतली. हांगासर आतां सगळ्या तरेचो ट्युरिस्ट येता. सगळ्या इंडियेचो ट्युरिस्ट आहा. आतां फॉरेनर चडशे कोणूच दिसना आनी चॅक बी चालू जाल्लेले आसा. पण इतली गर्दी आसा. पूण म्हाका दिसता एकटोय असो एसओपी पाळता असो. कोणाच्याच तोंडार अशें मास्क बी ना. आनी अशें जर जालें न्हय तांकां पळोवपी वयर कोण ना. अशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता हो परत कोवीड हांगासरल्यान सुरू जावपाक आनी उशीर लागचो ना असो दिसता. तर तेच्या खातीर जी मशिनरी आसा, जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी हांगासर लक्ष दिवपाचो की एंट्रन्साक तांकां कितें तरी बाबा मास्क कंपल्सरी बाबा तोंडार तरी घाला म्हूण सांगपाचें. हांगा कोणूच पाळिना ती एसओपी. खंयच्याच बिचाचेर कोणूच पाळिना कशी दिसता. पळयात हो कळंगूट दर्यादेगेवेलो देखाव. हे एके तरेचे सूड पर्यटन अशें दिसता. दर्यादेगेचेर गर्दी आसाच, पूण हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटाय लागीं लागीं भरून व्हांवपाक लागल्यात. तारांकीत हॉटेलां लेगीत जानेवारी मेरेन बूक करतात. दर्याच्यो ल्हारो देगेर येवन फुटच्यो तशे पर्यटकाचे ल्हारच आयतारा सकाळीं येवन आपटले. गोंयांत आयल्या उपरांत कितें कितें करपाक मेळटा ताची चित्रां पर्यटकाच्या मतींत आसतात. गोंयांत आयले की ते प्रमाण वागतात. पळयात. आयज 2 दीस जाले तुमी पळयता आसतले हे आमचे कळंगूट नोदर मारून गेल्यार हांगा इतलो क्रावड बसलेलो आसा की अशें दिसता की हांगा मेंटेन करपाक, कंट्रोल करपाक हांगा आमकां एक पुलीस दिसती पडना. टोटली लोक जो हिंगासर बिचार जो भोंवता तो विदावट मास्क भोंवता. अशें दिसता की आमी हांगा कळंगूटान जशें आमकां गेले फावटी जाल्लें की फर्स्ट आमी कोवीड हाडून कळंगूट देंवयलेलें, तशेंच आमकां दिसता की आमी ह्या फुडल्या कोविडाक लागून आमी हें प्रिपेरेशन करता. आमी सांगना की आमकां ट्युरिस्ट हांगासर नाका, ट्युरिस्ट जाय, पूण खंय तरी एक कंट्रोल आसूंक जाय. आनी खास करून ह्या दसऱ्याच्या टायमांगसून आयज पासून हांगा कोण तरी एक मेंटेन करपाक आसपाक जाय आसलेलो की सांगपाक. जेन्ना एक 4-5 जाण हांगासर ट्युरिस्ट भोंवता तेन्ना पुलीसवाले तांकां फायन घालूंक भोंवता. पूण हें जें आतां इतलें जें भिरें जें चल्लां लोकांचें ताका कोणूच हांगा कंट्रोल करपाक ना. हे खंय तरी थाऱ्यार पडपाक जाय. आमकां तर फुडें तो ट्युरिजम चलोवंक जाय. ह्यो आमी सगळो गव्हर्मेंटाचो जो एसओपी जो आसा तो खंय तरी आमी तो मांडून घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार. भयणीचो खून केल्ल्याच्या आरोपाखाला सुर्ला दिवचलचे 34 वर्सां पिरायेच्या महादेव घाडियाक फोंडा पुलिसांनी अटक केलो. मरण आयिल्ल्यांक तो वळखतालो. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण जांचो खून जाला तांणी ताका कांय पयशे दिल्ले आनी ती ते पयशे परत मागताली. First lead, as I shared with you, that there was no forced entry in the house. So that gave us the first lead. That the accused must be known to the family. Yes. So where he was staying so presently? That upper floor? No, he used to be he used to reside there. There are 6 flats in the building. Yeah. In one of the flats he used to live. That's why he was familiar with the family, the victim. So last how many years? That was around. He is known to the family for more than 10 years. Around 13 years he is known to the family. So offense has done only one person, no assistant. Yes. We received a call at 1 p.m. about a murder in
Kaziwada area of Fonda. Immediately, teams reached the spot. FSL teams were called. Dog squad was called, which examined the scene of crime. A case was registered on the complaint of Mr. Pritesh Kamath, who informed the police about murder of his mother, who is 75 years old, and his aunt was 65 years old. So the scene of crime was examined and all of the leads were developed. Based on technical analysis and collection of other evidence, the accused was identified who had committed this crime, and he was arrested. During interrogation, he confessed to the crime. We have already shared the details of the accused. His name is Mahadev Dhadi. He is 34 years old. He works in a private company in IDC Varna. During investigation, it revealed that he was familiar with the victim family for more than 10 years, and he used to come regularly and visit their house. He had taken a loan from deceased lady, Jeevan Kamath, which for more than a year, which she was insisting him to return. But he didn't have the money to return that time, so he was buying some time. And yesterday also he came to their residence to discuss this loan issue. So during that discussion, there were some hot words were exchanged, and he attacked first the deceased lady whom he had taken loan from, Jeevan Kamath, and when her elder sister came to intervene, he attacked her also. As I said that he was known to the victim, so there was when we visited the scene of offence, we could make out that it was a friendly entry, so that the accused must have been known to the family. So based on this initial input, we scanned through all the friends, relatives and acquaintances who were known to the victims. 68 वर्सां पिरायेची रिटायर्ड नर्स आशिल्ली आंकवार भयण जीवन कामत आनी 76 वर्सां पिरायेची मंगला कामत फोंडेचे कामत रेसिडेन्सीत रावताली. काल सकाळी धांक सुमार धारदार हत्यारां वापरून तांकां जिवेशी मारून उडयल्ल्याचे दिसून आयले. मंगला कामतीचो चलो आनी ताची घरकान्न तेच इमारतींत वयले माळयेर रावताली. चलो वयल्या फ्लॅटार रावता पळय, सकाळी उल्या केल्या पर्यंत ताप भिनताली. म्हणटकच तो दुदाच्यो बाटल्यो घेवन त्यो भायर सल्लेलो दूद हाडपाक म्हणून. ढवळे येता, ढवळेच्यान तो दूद हाडून परतो जेन्ना आयलो 10-10:30 परती ताप भिनताली. मागीर ताणें आपल्या बायलेक विचारलें, ती ताप दिना. म्हणटकच ती भितर वता जाल्यार किचना कडेन दार बंद आशिल्लें आनी ताका रक्त दिश्टी पडलें भायल्यान. तें भिलें. ते भितर करून आपल्या बोवाक सांगपाक लागलें, अशें आपल्याक पळोवन तूं मातशें पळय. ते जेन्ना ताणें पळयलें थंय ते पळय जाल्यार तें भयानक कृत्य आशिल्लें, जें की सादें मनशान अशें करपाचो ना, अशें कृत्य तें कोणें करून गेलो. मागीर ताणें म्हाका फोन केलो आनी हांव जेन्ना ढवळेच्यान जेन्ना फोंड्या येवन पळयत जाल्यार तें मागीर हें आशिल्लें भयानक, की म्हणजे तें पळोवपाचें न्ही. तें क्रूर. तुमची कोण भयण? तुमची त्यो म्हजी दोनी भयणी. नांव कितें भयणीचें? एक व्हडले भयणीचें नांव मंगला कामत आनी धाकटे भयणीचें नांव जीवन कामत. तें लास्ट 40 वर्सां तें GMC वॉर्ड सिस्टर म्हण आशिल्लें. ते रिटायर्ड. हे जाणट्याचो असो फोन करून कोण वचपी, कितें आमी ल्हानपणापासून सगळे एकूच कडेन आसा न्ही, सगळे व्यवस्थीत चलता, कोणाचें वायट बरें तशें कांय ना. दोगांय ते एक धाकटें अनमेरीड, तें व्हडलें. हय, ती कितलीं वर्सां जालीं, 15-20 वर्सां एकूच कडेन आसा. सगळीं जाणटेपण एकामेकाक दोगांय साथ मेळटाली न्ही. आनी कोण तिकाय ती लग्न जावना. ती काय म्हणजे एक चलो आनी ती घरात कोण तरी आसा, दोगांय एकूच कडेन रावता आनी खंय वेगळी म्हूण रावतली. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. समविचारी पक्षाबरोबर युती करपाक भाजपा तयार आसा. ह्या भाजपाच्या कालच्या विधानाक मगोपा कडल्यान प्रतिसाद मेळ्ळा.
मगोपा सुप्रीमो रामकृष्ण सुदीन ढवळीकरान भाजपा बरोबर आदी केल्ले युतीची याद करून दिली. मगोपाक लागूनच भाजपा हाचे आदी आपले सरकारां घडोवपाक शकलो, ढवळीकरान सांगले. सुदिनन म्हणटा, मगोपाक सादुरतायेन फुडलीं पावलां उबारची पडटलीं. भाजपा बरोबर युती करप एखाद्या पक्षा खातीर आत्मघात थारूं येता, पूण ताणें युती करचे नात अशें म्हटलें ना. मगोपाचे मंडळ युतीचो निर्णय घेतले अशें ताणें सांगलें. 99 ते आज पर्यंत ज्या वेळार भारतीय जनता पक्षाची सरकारां घडली, ही सरकारां मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान घडली आनी ताका कारणीभूत हांव आनी म्हजे बरोबर काही लिडर. युतीच्या विशयी हांव कांयच उलयना. आमची एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा ती ताची नोंद घेतली, पूण भारतीय जनता पक्षान आमकां 3 दोगां दिला आनी हो दोगो आमी विसरूंक शकना. आनी त्या खातीर युती विशीं त्यांचे बरोबर आमकां पूर्णपणे खूब विचार करचो पडटलो, नाजाल्यार ती आमची आत्महत्या आसतली, मगो पक्षाची आत्महत्या ती आसतली. अजापाची गजाल म्हटल्यार 12 मतदारसंघांनी मगोपा कडेन बरे उमेदवार आसात आनी ते स्वताच्या बळग्याचेर लढून जिखपा इतले बळिश्ट आसात अशेंय ताणें सांगलें. 12 मतदारसंघात आमचे यंग इंजिनियर, डॉक्टर्स अशे भुरगे उबे केल्या. आमी जर युती विशीं आतां ह्या 12 मतदार सोडून जर कितें जाता आसत जाल्यार गोश्ट वेगळी आसता, पूण आमी जर तें केलें आसत जाल्यार हे जे भुरगे आमी मुखार काडले, इंजिनियर, बरे बिजनेसमॅन, बरे अग्रिकल्चरिस्ट, तांचो खून मगो पक्षान केलो आसत आनी ते करपाक दिवचो ना. तर तुमची अशी खूप मिटिंगे चालू आहा बीजेपीचे MLA वांगडा, तांकां कितें हांव कोणा बरोबर मिटिंगो घेवना, कोणा बरोबर मिटिंगे वचूना. त्या खातीर आतां फुडलें आमचें प्रिपरेशन करपाक जाय. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो ट्विटर आणि फेसबूक. कोरोनाच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी, अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.